आग्वादा किल्ल्याक भेट दिवपाचो तुमचो विचार आसा जाल्यार पैसे फारीक करपाक तयार रावात। तशेंच घातक अपघातांत वांटेकार आशिल्ल्या भाड्याच्या गाड्याचे ड्रायव्हर आनी धन्यांक अटक जातली मुख्यमंत्र्यान घोषणा केल्ली। ह्या दोनूय विशयाचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आपले मत उक्तायत सरकाराक उजरावन काडला। आग्वादा किल्ल्याक भेट दिवपाक जाय जाल्यार तुमकां पैसे फारीक करचे पडटले। मेंटेनन्स कॉस्ट आसता, देखून फॉरेनरांक फी आसपाक जाय, पूण गोंयकारांचेर फी कित्याक लादला असो प्रश्न विजय सरदेसायान केला। तशेंच घातक अपघातांत वांटेकार आशिल्ल्या भाड्याच्या वाहनाच्या ड्रायव्हर आनी धन्यांक अटक जातली मुख्यमंत्र्यान घोषणा केल्ली। पूण हो कायदो कायद्यात बसून चालीक लावपाक मेळटा काय ना हाचेर जाणविकाय आसपाची गरज विजयान उक्तायला। आयकात ताका। आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट। फॉरेनरांक फी आसूंकूच जाय, कित्याक असले जे जागे तांकां मेंटेनन्स कॉस्ट आसता आनी मेंटेनन्स कॉस्ट प्रसाद स्कीम पसून जी आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची PRASAD स्कीम आहा, हे प्रसाद स्किमीनूय बी फॉरेनरांक सेपरेट फी आसपाचें प्रोविजन आसा। सो इट इज नॉट रॉंग। पूण गोंयकारांक फी कित्याक आसप हो प्रश्न येता। आज मरे कितें जालां, गोंयकार म्हणटा ताका गोंयकार म्हणटा तें थोडी थोडी करून गाळ कशी जाता। तुमी आतांच पळयलां, हांगा एकल्यान कोण गोंयकार म्हणून हें म्हणलें। सरकाराक हांव एक्चुली वॉर्न करूंक सोदतां की बिजनेसमॅन जे गोंयांत धंदो करतात आनी गोंयकारांचे विरुद्ध म्हणजे उलोवपाची एक गट्स करतात, सरकार जर तांचेर एक्शन घेवंक शकना जाल्यार लोक लॉ हातान घेतलो आनी लोक मागीर तांकां जागो दाखयतले। सो हें करपाक लोकांचेर ताणें हाडचें न्ही। Police have to act on these people. It is the same thing like inflaming communal passions or tensions. जी सेक्शनां कोणाक फादर बॉलमॅक्साक लागिल्ली ओ आनी कोणाक लागिल्ली, तो तीच सेक्शनां हांचेरूय लावंक जाय। दे हॅव टू टेक बील। नाजाल्यार अशें जर उलोवंक लागले जाल्यार तांकां फोडप कित्याक न्ही तांचे। तो आतां धंदे करता पयलीं धंदेच सारके ना हांचे। टॅलंट हंट कसलो टॅलंट हंट पयलीं फुटपाथ खाल्या आनी बाबाचे बेस्ट ते हांगा येवन फुटपाथूय खाता आनी ताचेर गोंयकारांकूय शापातां सांगता। खंय आला पुलीस कित्याक तांकां किड ग्लव्स, वाय द पुलीस ट्रीट देम विथ किड ग्लव्स, आय डोंट नो। हें जर आमचे फातर्डा आशिल्लें हांव आतां मेरेन तो गोंय सोडून वचपाचो एक वरान। आय थिंक CM has jumped the gun. It is some sort of a knee-jerk reaction. This is not expected of a chief minister. By that logic, he will say tomorrow that the RTO gave that license, so RTO also should be under arrest. A person doing rash and negligent driving is booked. Now if you say it's a rent-a-car, so the rent-a-car owner also will be booked. So why you allowed rent-a-car in the first place? Rent-a-car facility has been brought by the government. So why not book the transport minister and put him in jail? Why only this rent-a-car owner? Rent-a-car owner has given the car on rent. You are driving it wrongly and you are creating an accident or you are killing somebody. How will that owner be booked? And why not the RTO be booked? And why not the minister on the top be booked? Going by that logic, it is all a chain. तशें उलोवंक जायना पळय। कितें एक स्पॉन्टेनिटी कितें जाता खूबदां आमकां दिसता आनी आमचें मन अशें हें जाता की हें ना आपूण हें करतलो तें करतलो, टू एनफोर्स इट। बट वेदर इट इज लिगली टेनेबल, तुजें भाश्य जें आहा ताका लिगल सपोर्ट आनी तुका तुज्यान तें इम्प्लिमेंट करूंक जाता वो ना हो प्रश्न आहा। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।